गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन सभापती महाशय, GHRDC हे आमचे एक यशस्वी महामंडळ जावन आसा. ह्या महामंडळा मार्फत आमी 4162 गोंयकारांक सरकारी खाती आनी हेर आस्थापनांनी रोजगार दिवपाक शकल्यात. हातून काम करपी कर्मचाऱ्याक पोलीस, फॉरेस्ट खात्यांतल्या खाकी वर्दींतल्या पदांचेर ह्या आर्थीक वर्सा सावन समावून घेवपाचो निर्णय घेता. फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स सभापती महाशय, फॅक्टरीज अँड बॉयलर्स ह्या खात्याक 14 कोटीची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस साध्य करपी उपक्रमाचो एक भाग म्हणून हांवें येवजण्याक मान्यता दिवपाची आनी नोंदणी करपाची सद्याची प्रक्रिया तर्कशुद्ध आनी सोपी करपाचो प्रस्ताव मांडटा. ह्याच बरोबर ल्हान फॅक्टरींचे आनी मध्यम तशेंच व्हड फॅक्टरींचे वेगवेगळे शुल्क वाडोवपाचें आमी थारायलां. वेवसायीक भलायके भायर कामगारांच्या भलायकेचेर नियंत्रण दवरपाच्या दिकेन उपक्रमाचो एक भाग म्हणून कामगारांच्या मदीं ब्रेस्ट कॅन्सर, प्रोस्टेट कॅन्सर आदी दुयेंसां सोदून काडपा खातीर 2 म्हयन्यांनी एक फावट कारखान्याची वैजकीय तपासणी शिबिरां घेवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. जिवीतशैली विकार, एरोगोनॉमिक्स आनी हेर वैजकीय विशयांचेर नियमीतपणान कारखान्यांत आयोजीत जावपी जागृताय शिबिरां व्यतिरिक्त हाचें आयोजन जातलें. वेवसायीक सुरक्षीतताय, भलायकी आनी पर्यावरण समर्पीत आशिल्ले NGO संस्थांच्या सहकार्यान कायदेशीर गरजो, सेफ्टी इन ऑपरेशन एंड मेंटेनन्स, प्रेशर वेसल्स आदी विशयाचेर मध्यम व्यवस्थापन आनी वरिश्ठ व्यवस्थापन पावंड्या वयल्यान कर्मचाऱ्यां खातीर खाशेले प्रशिक्षण कार्यावळी आयोजीत जातल्यो.